खूप महिन्यानंतर ही पत्रकार परिषद. काही दिवस झाले अत्यंत एक शॉकिंग बातम्यो पेपरार येवंक लागल्यात. ते म्हणजे गोवा युनिव्हर्सिटीचे पेपर लीक कथीत प्रकरण. कोदळ एक प्रायमाची बातमी पळयतालो, ताणें बरें एक हेडलायन दिल्या, प्रेमा पोटी पेपर लीक. बींग आमी सगळे फ्रॉम स्टुडंट बॅकग्रावंड, म्हणजे आमी सगळे स्टुडंट मुवमेंटांतल्यान वयर सरिल्ले भुरगे, आनी असलें प्रकरण युनिव्हर्सिटीन जावप म्हणल्यार हें आमकां खंय ना खंय तरी आमकांय दुखता. कारण आमचो पक्ष, आमचे अध्यक्ष आसूं, आमचे बाकीचे नेते आसूं, हे सगळे विद्यार्थी नेते चळवळींतल्यान वयर सरिल्ले, आनी युनिव्हर्सिटीन असलें प्रकरण जावप आनी फाटल्या कांय म्हयन्यां साकून कांय वर्सां पासून युनिव्हर्सिटी वादाच्या घेरान आसा. ते मागीर रिक्रुटमेंट भानगड्यो आसूं, फाटल्या फावट आमच्या अध्यक्षानूच तुमच्या मुखार दवरिल्ले रिक्रुटमेंट भानगड्यो स्कॅन्डल. थंय त्या नंतर आमच्या बाब प्रशांत नायकान तुमच्या मुखार उक्तारां धाडिल्ल्यो, बाब दिलीप प्रभुदेसाय, थंय ताका घेरावूय घाल्लो VCक एक रिक्रुटमेंटा संदर्भान. खंय ताणें ते रिक्रुटमेंट रुल्स डायल्यूट केल्ले टू रिक्रूट. सो आतां हे जे पेपर लीक जाले, स्पेशली इन फिजिक्स डिपार्टमेंट म्हूण आयकूंक येता, आनी पेपरार सारकें मिडियाकूय हांव हें करता की तांणी लावन धरला. कारण गोंयांत युनिव्हर्सिटीन जे भुरगे येता हे गांवगिऱ्या वाठारांत येतात. पयशेकाराचे भुरगे न्ही, तर गांवगिऱ्या वाठारांतले भुरगे थंय येतात, शिकपाक येतात. ते मागीर काणकोण म्हण, सत्तरींतलो भाग म्हण, पेडणे तालुक्यांतले म्हण, सगळे भुरगे थंय येतात. आनी गरीबांतले गरीब भुरगे थंय शिकपाक येतात, आवय बापूय धाडटात. कारण गोवा युनिव्हर्सिटीन तशी व्हडली शिकपाक सारके मार्गाय ना, म्हणजे फी स्ट्रक्चर थंय व्हडलें ना, म्हणून पूण क्वॉलिटी भुरगे थंय येतात. आनी अशें जातना असले पेपर लीक जावप हो खंय ना खंय तरी एक गरीब विद्यार्थी, जो एक बारीक समाजो विद्यार्थी, जो बरो शिकता, असल्या भुरग्यांक हे मार पडटा. कारण खंय ना खंय तरी शिकप आनी मागीर पेपर लीक जावप आनी भलतेच भुरग्यांक मार्क्स काडप. आनी अत्यंत दुख्खाची गोश्ट म्हणल्यार आमच्या हातून एक म्हणा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेवो महेश्वर, म्हणजे गुरू म्हणटा सगळ्यांत श्रेष्ठ. म्हळ्यार हांगा जर आतां युनिव्हर्सिटीचो जर गुरू, म्हणजे एका डिपार्टमेंटाचो जर प्रोफेसर अशें तर करता, एलिजिडली जर असो केला ताणें, तर ही अत्यंत खंताची गजाल. आनी ही जी आतां भायर आयल्या प्रकरण, तेन्नाच्यान त्या वेळाच्यान खंय ना खंय तरी युनिव्हर्सिटीचे जे मॅनेजमेंट आसा, ते मागीर रजिस्ट्रार म्हणा, वायस चान्सलर म्हणा, किंवा ते गव्हर्नर म्हणा, हे ओगी आसात. आनी खास करून वायस चान्सलर. आज ताणें आतां शॉकिंग एक वक्तव्य आयलां प्रुडंटाचेर, आतां एक ब्रेकिंग पळयलें की तो म्हणटा काय एविडन्स ना, काय अजून आमच्या कडेन काय येवना कंप्लेंट. देर इज नो स्मोक विथआउट फायर. डिपार्टमेंट जाला, एक्टिविस्टांनी कंप्लेंट्स दिल्यात, बोवाळ जाला, मिडियान लावन धरला. आनी अशें इतलें सुद्दां आसतना अशे तरेन तेन्ना आवाज जाता आनी एका सारको कितें म्हणटात ताका ऑफिस बॅरर, जो युनिव्हर्सिटीचो VC, जो एक रिस्पॉन्सिबल हेड, तो असो स्टेटमेंट करता की अजून कांयच ना, जाल्यार आमी फॅक्ट कमिटी बसयतले म्हणून. हे व्हेरी कितें म्हणटात ताका, काय हांचोय सहभाग आशिल्लो काय ह्या भानगडीन, हे हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क पडटा. पेपर फॉर लव स्कॅम. कारण युनिव्हर्सिटी म्हणटी एक सगळ्यात व्हडली सर्वश्रेष्ठ एक कितें म्हणटात टेम्पल ऑफ एज्युकेशन गोंयांत. आनी मुख्यमंत्र्यान सुद्दां वक्तव्य केल्ले आसात 18 सप्टेंबर 2023 की युनिव्हर्सिटीचें रँकींग गजरत आसा आनी इट्स अ कन्सर्न म्हणून. CM वॉयसेस कन्सर्न ऑन रँकींग ऑफ युनिव्हर्सिटी 18 सप्टेंबर 2024. मुख्यमंत्र्यान ह्या युनिव्हर्सिटीच्या प्रकरणान हाज्या पयलीं आवाज केल्लो आसा. आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसायान सातत्यान युनिव्हर्सिटीचे जे रँकींग पडल्या ह्या विधानसभेच्या हातून 0 आवारांनी काडिल्ले आसा खुबदां, की सरकाराक की जाग दियात, थंय मातशें लक्ष घालात. कारण थंय जे युनिव्हर्सिटी इंडिपेंडंटली काम करपाक लागल्या, थंय एक कार्टल चालवा म्हणून. ते रिक्रुटमेंटा पसून सगळ्या हातून एक कार्टल चालवा आनी तांकां दिसता की तांचेर कोणाचोच कंट्रोल ना. सो हातून सरकारान हस्तक्षेप करपाचो गरज आसा. सरकारान हातून मदीं पडूंक जाय. आनी खास करून आमी गव्हर्नराक अपील करतात. आमी खूब वेळा गव्हर्नरा कडेन गेल्यात वेगवेगळे विशय घेवन. त्या वेळार गव्हर्नर आमकां सांगता, ना तुमी हाडटा ते सारकी गजाल, पूण आपले हात बांदिल्ले आसात. कारण आपल्याक कॉन्स्टिट्युशनाच्या चौकटीन रावन सरकाराक बरो काम करपाक जाय. पूण हांगा युनिव्हर्सिटीचो हेड इज चान्सलर.
युनिव्हर्सिटीचो सर्वास सगळो आहा तो गव्हर्नर. युनिव्हर्सिटीचो सगळ्यांचो बापूय आहा तो गव्हर्नर. सो गव्हर्नर हॅज टू कम आउट ऑन दीस क्लीन नाव. आणि गव्हर्नर हॅज टू इंटरवीन. आणि जर गव्हर्नर ऑल्सो इज किपींग क्वायट देन इट वील आमकां दिसतलें की हे जे VC BC सगळे आहा किंवा डावन द लायन जे मॅनेजमेंट हांकां प्रोटेक्ट करपा खातीर हे सगळे उगी आसात. सो वी डिमांड फर्स्ट इज इमिडिएट सस्पेन्शन ऑफ दॅट प्रोफेसर विथ इमिडिएट इफेक्ट. सेकंड, इन्स्टॉल अ फॅक्ट फायंडींग कमिटी इंडिपेंडंट, नॉट फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी. कारण आमकां आतां कळून आयला की जे तो HOD आसा कन्सर्न डिपार्टमेंट ताणें सेक्युरिटी घालून धरिल्लो आनी सेक्युरिटी कडेन सुद्दां फोटोग्राफ्स आसात जे रातचे येवन लॉकर ओपन करतात ते ताजो फोटोग्राफ सेक्युरिटी कडेन आसा म्हणून. कारण हो भांडाफोड जो जाला हो डिपार्टमेंटा भितरल्यानूच जाला युनिव्हर्सिटींतल्यान. पूण आज सरकाराचे दोळे उगडपाची गरज. आनी मुख्यमंत्र्यान हाज्या पयलीं स्टेटमेंट केल्या की युनिव्हर्सिटीची रँकींग जी घसरत आहा. वी आर अबाव 100. वी हॅव क्रॉस्ड 100 रँकींग इन इंडिया. म्हणजे पयलीं सकयल आशिल्ले ते पयलीं 93 आतां 100 वयर गेला ते. सो दीस इज अ सिरियस कन्सर्न जावंक जाय. आनी आमचो क्लियर कट डिमांड आहा की वायस चान्सलर हॅज टू एक्ट. इफ नॉट गव्हर्मेंट हॅज टू एक्ट, गव्हर्नर हॅज टू एक्ट ऑन द वायस चान्सलर. आनी जर गव्हर्नर जर काय करना वी वील वेट अँड वॉच जाल्यार मागीर आमकां अशी पाळी येतली की राजभवनाच्या भायर वचून आमकां बसचें पडटलें भुरग्यांक घेवन. वील हॅव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट टू सीट आउटसायड राजभवन. बिकॉज दीस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस कन्सर्न इशू. हो सारको कन्सर्न इशू. आनी आमचे अध्यक्ष आदरणीय बाब विजय सरदेसाय विधानसभेच्या पयल्या दिसात हो प्रश्न लावन धरतले. ताणें आमकां डायरेक्शन दिल्या की तुमी पार्टी लढयात हो इशू, त्या भायर आपूण विधानसभेन हो इशू लावन धरतलो म्हणून. आयज आमचे सकाळी भुरगे आमचे स्टुडंट विंगाचे भुरगे बाब ऋतीक मांद्रेकारच्या लिडरशिपे अंडर युनिव्हर्सिटीन गेल्ले मेळपाक. भितर सरपाक दिले ना. 2 जण मेळ्ळे VC वचून. VC सांगता काय एविडन्स नाही आहे, कुछ नाही आहे. अरे मागीर इतले तेंप करून कशे भायर सरले? सो इट इज इंडिकेटिंग or we have a serious concern and doubt whether VC is protecting these things in the university. And we will not keep quiet. And action जर जायना then we will have to go and sit outside the Rajbhavan along with the students. भुरग्यांक घेवन आमी युनिव्हर्सिटीच्या भायर वचून आमकां राजभवना भायर वचून बसचें पडटलें. सो आमी मागतात ऑनरेबल गव्हर्नरा कडेन हातूंत ताणें इमिडिएटली इंटरव्हीन करचें. इंडिपेंडंटली एन्क्वायरी कमिटी बसोवची, थर्ड पार्टी, नॉट फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी. कारण ते रिपोर्ट क्लीनूच दितले आनी हाजेर ताबडतोब एक्शन जावचें गव्हर्नर टुडे इट सेल्फ. कारण दीस इज अ सिरियस मॅटर. आनी आमी आतां ताच्या ADCकूय फोन करून ब्रीफ केल्लें आसा वॉट इज द इनसायड स्टोरी एक्झॅक्टली तर. सो आमी डिमांड करतात की ताणें एक्शन घेवचें म्हणून. आनी गव्हर्नर हॅज टू एक्ट. गव्हर्नर कॅनॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर इन दीस इशू बिकॉज ही इज अ कस्टोडियन ऑफ द युनिव्हर्सिटी, बींग द चान्सलर ऑफ द युनिव्हर्सिटी. ताणें पेपर फॉर लाव स्कॅमान ताणें एक्शन घेवकूच जाय. कारण जे गरीब भुरग्या, गोर गरीब भुरग्या जे आमचे काणकोण, पेडण्या, धारबांदोडा, सांगे वाठारांतल्यान जे येतात युनिव्हर्सिटीन तांचेर हो अन्याय. गरीब भुरग्यांच्या पेरंट्साचेर हो अन्याय. कारण जे भुरगे शिकतात, बरे मार्क्स घेतात गरीब भुरगे, जर पेपर कोणाक भलत्याकूच मेळटा आनी तो जर टॉप येता दॅन इट्स अ कंप्लीट हें न्ही. ते बी बंद जावचे अशें समर कॅम्प्स खंय एज्युकेशन डिपार्टमेंट करता? सगळे प्रायव्हेट करता ते. ना प्रायवेट इज अ मॅटर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंट नर. इज नॉट अ प्रायवेट. हीट वेव जाल्यार ते सी प्रायवेट कॅम्पांनी वचप धाडप इट्स अप टू पेरेंट्स. इट इज नॉट अ मॅन्डेटरी थिंग. फालतूच्या भुरग्याक जर तूं धाडटलो समर कॅम्पाक इट्स अप टू यू न्ही. तूं धाडटलो इट्स नॉट अ मॅन्डेटरी. वेर स्कूल ओपनिंग इज अ मॅन्डेटरी थिंग आनी गव्हर्मेंट रूल न्ही. समर कॅम्प्स आर हेल्ड बाय प्रायवेट एंटिटीज.